बेसिकली कितें जालां काय म्हणल्यार मांडोप ह्या एरियान एक रेप केस जाले 70 वर्सां बायलेचो रेप जाला आणि पोलिसांनी त्या कल्प्रिटाक त्या रेपिस्टाक धरला. कल्प्रिट सुद्दां म्हणना त्या रेपिस्टाक धरला आणि हेज पर इन्फॉर्मेशन त्या रेपिस्टाची वर्सां आसा 45 इयर्स आणि तो रावपी खंय काय म्हणल्यार शिवापूर म्हणून. सो आमचो जेन्ना डिमांड आयलो की विचारपाक आयले तेजे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म आसा की ना, कित्याक फाटल्या दिसांनी तेन्ना आमी पळयल्लें की पोलीस सगळे कडेन टेनंट व्हेरिफिकेशन कॅम्पेन करताले आणि जेन्ना आयज आमकां कळ्ळें की तेजे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म नाही थंय भाड्याक कोण रावता. आमी भाड्याक दवरले म्हणून प्रॉब्लम ना, पूण भाड्याक दवरल्या लोकांचो इन्फॉर्मेशन आसा काय ना. आनी जे शॉप एकदां कशें आसता तो रावता एक कडेन आनी कामाक येता दुसरे कडेन. ते त्या शॉपवाल्यांनी त्या हेजे म्हणटा ते त्या कामगाराचे टेनंट फॉर्म हांगा दिवपाची गरज आसा. आयज फाटल्या दिसांनी तुमी पयलां आसतलें की 6 वर्सां भुरग्याचोय रेप जाला आणि आयज पळोवपाक गेल्यार 70 वर्साच्या बायलेचोय रेप जाला. म्हणल्यार आमी एवरी टायम कितें म्हणटाले की चली भुरग्याचे न्हेसपाचेर तेजेर रेप जावपाचे चान्सीस आसा. तशें कांयच ना, ही फक्त चिंतपाची गोश्ट. आयज मेन म्हणटा ते एक मनशाचें मायंडसेट, राक्षस मायंडसेटा खातीर ही गोश्ट घडला. सो इमेजीन करा, एक 45 वर्साचो भुरगो वचोन 70 वर्साचे बायलेचेर रेप करता आणि तेन्ना हांगा सोदपाक गेल्ले कडल्यान कळटा की तेजे लेटस्ट टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म ना. सो त्या एरियान खुबशीं स्कुलां आसा, त्या एरियान वेगवेगळे रिलिजियस प्लेसीस आसा, थंय खुबशे लोक अनवळखी लोक भोंवतात, नाय थंय कॅमेरा ना. सो ह्या परिस्थितीन आयज तेणी रेप केला, एका धरला, त्या रेपिस्टाक हाडला. सो फाल्यां कोणाच्या मनान हे राक्षसपण येतलें हें कोणाक कळपाक ना. सो हेजेर पोलीस कितें इनिशिएटीव घेतलो की त्या रेपिस्टाक धरलो, भितर उडयलो, तेजेर केस घातली, थंय काबार जावपाक जायना. आमचो आज आमी हांगा आयला तो क्लियर कट डिमांड आसा की आमी रेपिस्टाक धरले ते बेस्ट गजाल, पूण हेज्या फाटल्यान फाल्यांच्यान तो कॅम्पेन करपाचें सोडून डोर टू डोर वचून व्हेरिफिकेशन करा की तुमच्या घरान कोण रावता, तुमच्या घरान कितले भाडेकार आसा, कितें आसा, हे मागणी मागपाक. कितें आयज PI ना, PI मिटिंगेक गेला म्हणटा, जी बायल मनीस LPSI जी पळयता ती ना. सो थंय आशिल्ले PSIन इन्फॉर्मेशन दिला की हेचे खातीर आमी व्हेरिफिकेशन टेनंट व्हेरिफिकेशन फाल्यांच्यानूच स्टार्ट करतले. PI कडेनूय उलय म्हणला तेणे. आनी बेसिकली नावेलीच्या गांवांनी ही म्हाका दिसता असली गोश्ट आतां खुबश्या वर्सांनी किंवा घडली नाशिल्ली आयज कानार पडला आमच्या. मागता डिपार्टमेंटा कडेन की जाता तितके बेगीन व्हेरिफिकेशन स्टार्ट करा आनी आयडेंटिटी जशें लिपयतात पळय ती आयडेंटिटी रेपिस्टाची भायर करपाची गरज आसा. तांकां लिपोवन व्हरोन भितर दवरून फायदो ना, कित्याक रस्त्यार मागीर तांकां थापटावपाची गरज आसा. आयज पळोवपाक गेल्यार रेपिस्टांक अशी परिस्थिती केला की तोंड लिपोवन व्हरा. कित्याक तोंड लिपोवन दवरपाक जाय? सांग मरे, कोणें रेप केला ते हाडून दवरा तांकां रस्त्यार मदीं, ना लोकां कडेन दिया आनी फास्ट ट्रॅक केसीस जावपाक जाय. आयज आमी म्हणपाक शकता की अशें तशें 70 वर्साच्या बायलेचो समज रेप जाता आनी त्या रेपिस्टाक तोंड लिपोवन भितर दवरताले आनी कितें उरलां कितें? आयज आमकां पळोवपाक मेळना कोण रेपिस्ट तो. ताका फिंगरप्रिंटा वयला म्हणपाक लागले. तेजे फिंगरप्रिंट बी कांय नाका, ताका हाडून दाखया आमकां बाबा हो रेपिस्ट म्हणून. आयज समज तूं गोंयच्या खातीर कोणी झगडटा जाल्यार ताका तोंड दाखोवन भितर उडयता आनी आयज खंयच्या एक बायलेचो रेप जाता जाल्यार ताका तोंडाक बावटो घालून भितर व्हरून दवरता. सो आमी हीच मागणी केल्ली की रेपिस्टाक दाखया कोण रेपिस्ट तो, लोकांकूय कळूं दिया रेपिस्ट कशें दिसता ते, हेंचे नेतृत्व कशें आसता ते. आनी दुसरें म्हणटा ते टेनंट व्हेरिफिकेशन जें आसा ते फाल्यांच्यान फक्त कॅम्पेन म्हणून करनाकात, रियल टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाची गरज आसा. तुम्ही पळयतात GNH. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.